पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। नमस्कार, पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागात आम्ही आयल्या कोटुंबी हांगासर सातेरी नवदुर्गा शैक्षणिक संस्थान तसेच टागोर शैक्षणिक संस्थान हांच्यांनी अंतरंग ही सुंदर अशी कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली आसा। तातूंत भुरग्यां खातीर तशेंच तांच्या पालकां खातीर खुबश्यो स्पर्धा आनी खुबशे मनोरंजनाचे कार्यक्रमांचे आयोजन केला। अख्खो दिसाचो हो कार्यक्रम आनी तातूंत खुबशे मनोरंजनाचे कार्यक्रम तशेंच तांकां खुबशे कॉम्पिटिशन्स हांगासर आयोजीत केल्ले आसा आनी ताचोच एक भाग म्हणून आमकां हांगासर आमंत्रीत केल्ले आसा। तर आजच्या भागात भुरग्यांबरोबर जेन्ना भुरगीं समोर बसता आनी पॅरंट्सांक पळयतात आनी पॅरंट्स परफॉर्म करतात तेन्ना कितली मजा येता ती आजच्या भागात पेटली। पळोवया आजचो भाग। पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके। तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार। आज आमच्या मदीं तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जरा हटके ही कार्यावळ आमच्या टागोर शैक्षणिक संस्थेन आमी आयज मुद्दाम आयोजीत केल्ली आसा। सगळ्यांक खबर आसा की जरा हटके म्हणजे पयलें नांव आमकां याद जाता तें म्हणजे आमची कोण सांगा, सारिका शिरोडकर मॅडम। ओके, सो सारिका शिरोडकर मॅडम हांचे हांव टागोर शैक्षणिक तर्फे खूप खूप स्वागत करता आणि आमच्या शाळेतल्या हेडमास्टर सर श्री जनार्दन सावंत सर हांचे लागीं मागता की तांच्यांनी मॅडमीक एक बारीकशी भेट भेटोवची। आर्या कामत हाच्या लागीं मागता की तांणी फुडें येवन संदीप कामत सर सेल्स एक्झिक्युटिव्ह ऑफ पंचामृत रायस हांचे स्वागत करचें। आता हांव कनिष्का परब हाच्या लागीं मागता की तांणी कुलदीप आजगांवकर हांकां फूल दिवन तांचें स्वागत करचें। साहिल मांद्रेकर सर हांच्या लागीं मागता तांच्यांनी मुखार येवचें। प्रवीण गाड सर हांकां फूल दिवन तांचें स्वागत करचें आणि तुमची कार्यावळ तुमी सुरवात करची आणि सगळ्या बायलांक बेस्ट ऑफ लक। जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार। खेळूया आमचो आजचो भाग। आणि आजचो भाग खेळपाक खरेंच खूब बरें दिसता कित्याक आज सगळ्या मम्मीज बरोबर तांची भुरगीं आसा हांगासर आणि आज भुरगीं तांकां पळयतली की कशी परफॉर्म करता ती। सो आमी सदांच म्हणटात की भुरग्यांनी फुडें सरपाक जाय, पण आतां अशें जालां की भुरग्यां बरोबर तांचे पॅरंट्सांनी फुडें सरपाची गरज आसा। आणि आतां आमकां खूब आयकून बरें दिसलें की हांगासर आज ह्या कार्यावळीन सकाळ पासून फूल प्रोग्राम्स आशिल्ले आणि हे फक्त भुरग्यां खातीरूच न्ही पण तांच्या पॅरंट्सां खातीरूय कार्यक्रम आशिल्ले। म्हाका दिसता भुरग्यां बरोबर पॅरंट्सांक मोटिवेट करपाचे खूब सुंदर असो उपक्रम आसा। मोठ्यान ताळयो जावनी। आमचो पयलो रावंड टाळयांचो आवाज तर आयकलोच, आता ऐकूया आम्ही फुगोड्यांचो आवाज। आणि फुगोड्यांचो आवाज तुमचेच कडल्यान येतलो आणि स्पर्धक पळोवया कोण ती मुखार येयात। ओळख करून घेवया आमच्या पयल्या पार्टिसिपंटची जी हांगा फुगोडे फोडपाची आसा। शीतल शेटकर। ओके, शीतल कितें करता? घरान आसता। घरान आसता। कितें करता घरान रावून? रांदपाचे जेवपाचे न्हिदपाचे ना। आज कशी पावली? कपडे शिवता। हां, कपडे शिवता। आज कशी पावली? प्रोग्राम आसा न्हू, प्रोग्राम आसा म्हणून आज न्हीद साडीक दवरली, कपडे शिवपाची साडीक दवरली आणि आयली। न्हिदना ना काम करता। काम करता। अरे वा। दिव्या गुणनाथ परब। तुम्ही कितें करता? घरात घरा रावून तू कितें करता? काय ना काय ना जेवली खाली न्हिदली। आई तरी सांगता खरें की न्हिदली म्हणून आपण। खरेंच उलयली न्हू। आणि बायला आम्ही म्हणतात की काय करिना पण आमची खूप कामां सगळी सुरवात सकाळ झाली की आमची कामां सुरू जाता ती रातपर्यंत कामां आसा। सो मातशे एक 10 मिनटां मागीर। रेश्मा साखळकर। तुम्ही कितें करता? हॉटेल हॉटेल आसा? कसले? चहा भाजी पाव। तू असता? हय। अरे वा। आणि कशी कितें सुरवात केली? तुवें सुरवात केली की पयली आशिल्ले? ना ना तुवें सुरवात केली। आणि कशें इन्स्पायर्ड जाली, कशें दिसलें तो करपाक जाय कशें? कित्याक आतां आमी चडशें आयकतात की बायलां घरा आसता हाऊस वायफ म्हणटात, तुका कशें सुचलें?
सुचले करपाक आवड अशी आवड. आणि तूच करता सगळे प्रिपेअर तूच करता हांव करता अरे वा श्रद्धा श्रीकांत नायक तुम्ही कामाक वयता अरे वा कशें घरान घरा कडेन काम करूंक वता आणि आवड कसली तुका कितें करपाक आवडटा हांव सगळें करता सामोसा करता बटाटवडी करता खावपाची न्ही गे हरशी आनी कितें करपाक आवडटा आ पदां म्हणपाक आवडटा हय हय कसले पद म्हणटा सांग पळय तूं बरें आज पळय सगळीं भुरगीं आसात सगळे जाण आमी आसा सगळीं बायलां आसा तुजें एक फेवरेट खंयचें तरी पद म्हणटा की दोनूच लायनी फक्त देवदया दत्तात्रेया दिगंबरा गुरुराया देव दत्तात्रेया दिगंबरा गुरुराया आबोलेची आबोली काढ म्हणून सांगल्या आबोलेची आबोली काढ म्हणून सांगल्या सुये सुतारती गुत म्हणून सांगल्या सुये सुतारती गुत म्हणून सांगला सातेरी देवीक ती धाड म्हणून सांगल्या देवदया दत्तात्रेया दिगंबरा गुरुराया अरे वा खूप सुंदर खूप सुंदर जयंती शिवानंद देसाय हिचा आवाज आता भारी होतो ना पदां म्हणची पडटली कितें करताय तू काय ना घरात कडे असतं काय ना घरात कडे असतं तुका आवडटा पदां बी म्हणपाक ना अजिबात ना आवडल्यार सुद्धा म्हणची ना डान्स बी केला केन्ना ना कितें करता आनी फक्त जेवण हय पिक्चरां पळयता मागीर टीव्हीचेर पळयता सिरियली पळयता दिसता खंयची सिरियल पळयता खंयची सिरियल आवडटा सगळ्यांक चड आ राव गे तिची आवडटी सिरियल तिका सांगू तुमी कित्याक प्रॉम्प्ट करता नाव सुद्धा याद ना पळोवपाचे म्हणून पळोवपाचे सिरियली त्यो सोड ओके हे जाले आमचे 5 स्पर्धकांची ओळख आणि आता वेळ झाला कसलो कितें करूया आता प्रश्नांचो सोपेशे प्रश्न आसा इतले सोपे ना आणि तांकां जर उत्तरां येना जाल्यार तुमी कोणी आन्सर दिवं शकता पण फक्त हात वयर करूं शकता तुमी ऑडियन्सांतल्यान आन्सर दिवं शकता फक्त हात वयर करपाक जाय आन्सरां सांगप ना ओके ओके पहिला प्रश्न आमचो ओके एक सोपेशी म्हण घेवया हाफ हांव सांगतले हाफ तुम्ही पुरी करपाक जाय सोपी म्हण आसा ताळी मारपाक विसरू नाका ताच्या पयली उत्तरां दिवं नाकात तोंडातली उतरां डॅश 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 उलोव नाका उत्तर चुकला आणि कोणाक येता ओके यो तोंडातली उतरां सोंपोव नाका चुकले तोंडातली उतरां तोंडानूच उरता तोंडातली उतरां तोंडानूच उरली म्हणटात आमी किंवा उरता सारखे उत्तर आसा मोठे डावे जावनी पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर साथी हांणी दिला आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन गाडयेच्या नंबर प्लेटीर सपोज AR बरयल्ले आसा A आणि R जाल्यार ती गाडी खंय रजिस्टर्ड आसता येता जाल्यार ताळी मारात तुमकां कोणाक येता फाटल्यान कोणाक येता आंध्र प्रदेश AR अरुणाचल प्रदेश सारखे उत्तर पूनमान प्रश्नाचे उत्तर सारखे दिला आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन पिक्चरां पळयतात मागीर सगळी हिने आपण पयलींच मोकळी आयली हांव आनी पिक्चरांच पळयना तिणे आपणे पयलीं साव जाली ती आपल्याक उत्तर येवपाचें ना ओके एक पिक्चर आयिल्लो तितून प्रियंका चोप्रान एक इंडियन बॉक्सराचो रोल केल्लो तो पिक्चर खंयचो सांगा प्रियंका चोप्रान इंडियन बॉक्सराचो रोल केल्लो तुमकां येना मॅरी कॉम उत्तर दिला मॅरी कॉम सारको सगळो आन्सर हय हय सारकें उत्तर तृप्तीन उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन ओके फुडलो प्रश्न हांगासर आमकां जी 5 म्हणी म्हणून दाखयतली तांकां हो प्राइज वतलो कोण म्हणून दाखयता खाकेला कळसा गावाला वळसा आनी रांदता येईना अंगण वाकडी नाचता येईना अंगण वाकडी 2 जाल्यो आनी राह चढो सोदता सगळो वाडो दुसरी शेराक सवाय शेर 2 कुत्र्याची शेपडी वाकून नीट केली म्हणून नीट जायना 3 ऊस गोड असता म्हणून मुळा सकट खावचा 4 पानेलीच्या मुस्काच्या दरम्यान पानेली उदक पानेलीच्या दरम्यान मुस्का उदक ओके मोठ्यान चालू सोनी तुझ्या खातीर सारखे उत्तर परत एक फाटी आमची फुकटी ऑडियन्सान फुटली आणि परत एक फाटी उत्तर दिला साथी हाणें ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन
आणि आता शेवटचो प्रश्न. बरे, शाळा हो शब्द यूज करून तुमकां एक उखाणे घेवपाक जाय. त्या उखाण्यात शाळा हो शब्द येवपाक जाय. श्रीकांतान घर बांधले शाळे लागी, उत्कर्ष येयलो शाळेन, 10वी पास झाला. ना न्ही, ट्राय बरी केली तिने. खरंच घर बांधला शाळे लागीं आणि चलो 10वी पास जालो. कोण ट्राय करता बेगीन? शाळा हो शब्द येवपाक जाय. शाळा, शाळे लागीं म्हणल्यार आता ब्रह्मसूत्रामध्ये गाठ बांधली 7 जन्माची आणि पांडुरंगान शाळा बांधपाक जागा दिली भुरग्यांक शिकपाची. अरे वा, खरं जागो दिला कितें गे? हय. ओके, मोठ्यान ताळी जावनी तिच्या खातीर. प्रियतमान उत्तर सारखें दिलां आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुगड्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना. पण ह्या रावंडान तुमकां हय आनी ना म्हणनासतना प्रायज घेवपाक जाय आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. ओके, सो आज विनर आमकां कोण मेळटा पळोवया आनी कोण हय आनी ना म्हणनासतना बऱ्यापैकी माझ्या कडेन उलयता ते. कभी हा कभी ना हो रावंड खेळपाक आमची पार्टिसिपंट रेडी आसा. ओके दया, तुमचो टायम सुरू जाता आता. दया हे लागींच रावता? हांगाच राहता. कशी आयला गे? गाडयेन येयल्या. तू गाडी चलयता? गोवाक घेवन येयला. गोवा आयला बरोबर? आयला. खंय बसला गे? फाटल्यान बसला तो. हांगा येवन. ते हे घातला ते ग्रीन घातला ते? ना, हॉटेलान बसला. सुप्रिया तुझो टाइम सुरू जाता आता. सुप्रिया अशा खेळांनी केन्ना भाग घेता? आसतलें. तू घेताली पयलीं बी? शाळेन येवन तुका याद येयली शाळेपणाची तुज्या? कितें आसतलें गे? कितें आसतलें? घेता आसतलें म्हणटा. याद ना तुका? लागीं रावता कितें हांगासर? च्या बी घेवन आयला मगे? उगी रावला डिस्क्वॉलिफाय. मातशी अति शाणेपणा करूंक वतात न्ही. सांगला पयलीं तांवें की हय ना म्हणप ना, येस नो म्हणप ना, उगी रावप ना, डिस्क्वॉलिफाय. प्रगती तुजो टायम सुरू जाता आता. प्रगती कशी आसा तू? हा, बरें आसा मगो? ताण लागल्या? ताव सुकून आयला कितें गो? हा, आवाज येत ना मग तुजो? उलोवपाक लज दिसता? ना. ओके, सानवी तुजो टाइम सुरू जाता आता. टेन्शन आयले? आ? ना. ओके, तृप्ती तुजो टाइम सुरू जाता आता. तृप्ती तुका होदोळी प्रायज मेळ्ळा एक न्ही? मेळ्ळें. पिक्चरा चड पळयता कितें? पळयता. आवड आसा? खूब आवड आसा. लागींच रावता हांगा? लागींच रावता. कितें भुरगीं आसता हांगा? म्हजो बाबू आसा. कितले खंयच्या स्टँडर्डान गो? तो केजीक आसा. एकटोच आसा तुका? एकटोच आसा. आनी बरो शिकता? बरो शिकता. बरो शिकयता हांगासर? बरें शिकयता. तूं प्रॅक्टीस करून आयला कितें? हांव प्रॅक्टीस करूं. खूब बरें खेळटाले. म्हजें नांव अपर्णा परब. ओके, अपर्णा तुजो टाइम सुरू जाता आता. अपर्णा स्टायल बरी केल्या मगो. कितें ड्रेस कोड बी आशिल्लो हांगा? आशिल्लो. तुका आवडटा दिसता न्हेसपाक बी साडयो? आवडटा. आदी पासून आवडटा? आवडटा. लग्नाक कितली वर्सां जाली गो? 9 वर्सां जाली. 9 वर्सां जाली. आनी तुजो भुरगो हांगा शिकता? शिकता. खंयच्या स्टँडर्डान? तू सेकंडान. शिकयताय का ट्युशनाक वता गो? ट्युशनाक वता. तू व्हरताय का? तू बायक आवडटा. चलयता? तू बायक चलयता? बायक चलयता. कसली गो? ज्युपिटर. गाडी चलयना? गाडी चलयता. शिकूंक ना अजून? शिकला. खंय गो? आतां घेवन आयला? आसा. आतां घेवन आयला. तुवें हाडल्या? हांवें हाडल्या. बरोबर? गोवा आयला. खंय बसला? हांगा बसला? हय. च्या दिली मगो तेका? ओके, ते खूब बरें खेळ्ळा. ऑलमोस्ट तुजो टायम जाल्लो, पण आनी एक पार्टिसिपंट आसा, सो तिचे बरोबर आमी ट्राय करुया. सपोज तिचे कडेन जमना जाल्यार मागीर आमी तेका विनर डिक्लेअर करुया. सोनाली कामत. सोनाली तुजो टायम सुरू जाता आता. बरें आसा मगो? हय. भुरगो तुजो रडटा कितें? हय. ओके, सो आमकां हांगासर विनर आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लोच. तो मुखार यो, मोठ्यान ताळ्यो जाली तेच्या खातीर. कभी हा कभी ना ह्या राउंडचे विनर आता अपर्णा आणि तेका प्राइज दिवपाक आमच्या बरोबर आसा पंचामृता रायसचे हांगासर एक्झिक्युटिव्ह आसा ते तेका प्राइज दितले. संदीप, मोठ्यान ताळ्यो जाली तेंच्या खातीर.
कभी हा कभी ना ह्या राऊंडा उपरांत वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड खेळपाचो जो आसता आमचो डान्स राऊंड. आणि डान्स राऊंडच्या विनराक मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगाव या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. आणि तुम्ही पळोवंक शकता की आमचे पार्टिसिपंट ऑलरेडी तयार आसात आजचो परफॉर्मन्स तुमच्या मुखार हाडपाक. सो मोठ्यान ताळयो दोन्ही त्यांच्या खातीर. ओके सांगा कोण विनर. सनम डान्स राऊंड सगळ्यांनी एन्जॉय केलो. आवडलो सगळ्यांक. टाळयो मारा मोठ्यान. ओके सो सगळ्यांनी डान्स खूप सुंदर तरेन केला पण विनर आमचे एकूच आसा आणि हांव रिक्वेस्ट करता हो प्रायज दिवपाक प्रिंसिपल जनार्दन सावंत हांच्यानी येवचे. ओके विनर आमी ऑलरेडी सिलेक्ट केला कोणते पण तुम्ही सांगा तुमकां कोणतो डान्स आवडलो चड. इजो ओके आणि ऑडियन्साक ओके सनम परत होता डान्स राऊंडचे विनर आणि तांकां मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगाव या शोरूम कडल्यान एक साडी. वेळ जाला आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे राऊंड. आणि चक दे राऊंडच्या विनराक मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पुणेचे बऱ्यातले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक सुंदरसो प्राइज. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda, Pen Aroma. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड चक दे राऊंड. आणि चक दे राऊंडचे विनराक मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पुणेचे बऱ्यातले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक सुंदरसो प्राइज. आयची गेम आसा ती अशी तुम्ही हांगा पळोवंक शकता की आमी समोर बॉटल्स दवरल्या आणि पार्टिसिपंटांक दिल्या आमी स्ट्रॉज. पार्टिसिपंटांक सांगला की स्ट्रॉ व्हरून बाटलेन घालपाक जाय. एक बॉटल घातली काय ना परत फाटी येवपाक जाय परत दुसरी घालपाक जाय परत फाटी येवंक जाय परत व्हरून तिसरी घालपाक जाय. ती आतां बरी खुश आसा ती खूप सोपी गेम आसा म्हणून पण ती गेम सोपी ना. तांकां अशें व्हरून घालपाचें ना ती तांकां अशें घालपाक जाय धरून. ओके अशें घालपाक धरपाक जाय हांगा येवपाक जाय. हात लायन आसतना इतून घालपाक जाय. ओके सगळ्यांक पयली तिनूय स्ट्रॉ घालता ती जातली हे राऊंडची विनर. रेडी स्टार्ट. पळयात मातशें म्हाका दिसना कोण चिटिंग करत सांगा. ए बॉटल उखलप ना ती लेवलाची हाय लेवलाचेर हुशार. बॉटल उखलप ना
पळया कोणाचे फर्स्ट गेला ते हय बॉटली घातलाय म्हणून सांगता तांकां उखलप ना ही उखलूंक गाडी घालपाक लागली मगे बॉटल उखलप ना बाटले खातलेले उपकारता ओके जी झाली फर्स्ट परत यो आनी वच कोणाची उल्ला घाला मगे थंय तिनू तुझे जाले परत फाटी वच घातली परत ट्राय कर ओके म्हणून टाळू होती तिच्या खातीर दोग जाणां नेक्स्ट कोण आशिल्ली ती याद फुडले एका कोण आशिल्ली ती याद रेडी स्टार्ट टाळ्यो मारा का मातशें तेंचे खातीर टाळ्यो बी मारात हेजे आटात्यो पडटात जाली आनी एक घेवया जाली ओके तीग जाणां 3 फायनलिस्ट एक आनी दोग जाणां पयलींची ती ओके सो वेचून काडिल्ली आमचे 4 फायनलिस्ट आमच्या बरोबर आसात आनी कॉम्पिटिशन तांच्या मदीं जातलें आतां रेडी स्टार्ट क्लॅप येस बेगीन रावू नाका एकामेका फर्स्ट कोण कंप्लीट करता ते विनर अरे तिची पडली बेगीन फाटी चल बेगीन फास्ट आमच्या मदीं आसा ह्या शाळेचे अध्यक्ष श्री प्रकाश परब सर हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आजचे विनर सुषमा परब हांकां प्रायज दिवचो तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोंडे हांचे कडल्यान एक सुंदरसो प्रायज थँक्यू सर टागोर एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट कोटुंबी हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ह्या स्कूलचे मॅनेजमेंट तशेंच टिचर्स सगळे पॅरंट्स सगळे स्टुडंट्सांचे जेंच्यांनी आज आमकां हांगासर आमंत्रीत केले आनी आज हो सुंदर कार्यक्रम आमचे कडल्यान घडोवन घेतलो फुडल्या भागान आमी रोखडीच मेळुया तुमच्या वाठारांत तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा व्हडल्यान तुका मातशी सुस्ती मारता न्ही जाली मातशी ना कोण लोक बी आसा काय चिंतपाचें ना गेले बिंदास म्हणपाचें म्हणटे आपल्याकूच कित्याक सगळें हांकां विचारप ना तूं म्हाका बरी दिसली म्हणून सांगली तुका चल म्हण ताळी मारा येता ल्हानसो उत्तर येता ताळी मारा सगळ्यांक तुमकां ताळयो मारपाक सांगूंक ना तुमकां हांसपाक रोखडें येता मातशें फंबल जाल्यार मरे हांव कित्याक गे आवडना कितें पळयता तर पावना कपडे शिवता पळोवपाचें मागीर ना आनी राहा चेडो सोदता सगळो वाडो हांगा पळय तुका सोदचें पडटलें मी माझ्या मुलीला शाळेत घातली हो खाणे म्हणजे कितें खबर आहा तुका खाणो मातशें टेन्शन आयिल्लें न्ही गे तिका वडीक अजून पर्यंत खबर ना कितें चल्लां हांगा तें म्हाका थँक्यू काय येना की शॉक बी येना गे अशें तर गे अशें तर हय आनी ना म्हणपाचें ना म्हणून सांगलां म्हणपाक जाय म्हणून सांगूंक ना खरेंच तुजो तुजो भुरगो बेटा हय म्हणटा हय म्हणलें बेटर तेणें फुडें वच राव गो राव कशें राव एनॉन्स करता पयलीं ए राव मेहंदी लीप रे हात लाय नासतना ना हांवें लाव ना हे करप ना हात लावप ना ओके ना हांव जर लावंक बसलें तो टायम वयतलो काय जायना
श्वास बीस काय जायना बेटर श्वास हे आता म्हणून हे करू नका खतरो के खिलाडीचे रडो नाका ते आता श्वास बंद जाता